नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या योगार हांव गौरीश प्रभाकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपैकी नजर मारूया हेडलायन्साचेर. प्रवाह अधिकरणाचेर अधिकरणाचो अध्यक्ष, सचिव आणि एका सदस्यांची नेमणूक. आनीक कांय दिसांनी हेर 5 वांगड्यांची जातली नियुक्ती. रियल इस्टेट लॉबीन लावना रानांक उजो. मंत्री विश्वजीत राणेची विधानसभेत माहिती. राज्यातल्यो अंगणवाडी बाब स्थितीत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी लक्ष घालचे. मुखेलमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष पळोवणी करची. आमदार देविया राणेची मागणी. अनधिकृत घरांक नियमित करपाक अर्ज करपाच्या मुजतीन 90 दिसांची केल्या वाड. मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली विधानसभेत माहिती. पणजे कला महाविद्यालयाची इमारत बाब स्थितीन. गोमंतक टीव्हीच्या वृत्ताची विधानसभेत दखल. कार्लुसान काढलो विषय. लक्ष घालपाचे मुखेलमंत्र्याचे आश्वासन. आणि 2021च्या प्रादेशीक आराखड्यात आसात साबार त्रुटी. प्रादेशीक आराखड्यांचेर जमिनांची झोना लेगीत दाखल्या चुकयची. ओडीपी पयली सारख्यो करात. मायकल लोबोची मागणी. आणि आता खबरो विस्तारात. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाह समिती अधिसूचित केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिली. केंद्रान त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्या. खातीरचे प्रवाह अधिकारिणीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्यांची केंद्रीय उदक आयोगान नेमणूक केल्ल्याची माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. अध्यक्ष म्हणून केंद्रीय उदक आयोगाचे PM स्कॉट हांची नेमणूक केल्या. अशोक कुमार व्ही हांची सचिव म्हणून, जाल्यार आयोगाचे मुख्य अभियंते वीरेंद्र शर्मा हांकां सदस्य नेमल्यात. स्पीकर सर, जलशक्ती मंत्रालयाच्या वतीन म्हादई प्रवाह ही कमिटी फॉर्म केल्ली आसा. श्री PM स्कॉट, मेंबर ऑफ सेंट्रल वॉटर कमिशन, इज अपॉइंटेड एज अ चेअरपर्सन फॉर म्हादई प्रवाह. श्री वीरेंद्र शर्मा, चीफ इंजिनियर CWC, इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ म्हादई प्रवाह. श्री अशोक कुमार व्ही, डायरेक्टर appraisal Bangalore, is appointed as the secretary for the Madai Pravah. It is dated 26 July 2023. जलशक्ती मंत्रालयान प्रवाह ऑर्डर पास केली. प्रवाह अधिकारिणीचे काम प्रत्यक्षात चालीक लागचे म्हणून हो मुळाव्यो नेमणुको केल्यात. अजून वट्ट 5 नेमणुको जावपाच्यो आसात, जातून कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोंया वतीन एक सदस्य आणि केंद्रीय समिती कडल्यान आनीक 2 सदस्यांची नेमणूक जातली. 15 दिसां भितर प्रवाह अधिकारिणीचे कार्यालय गोंयांत स्थापन जातले अशें आश्वासन उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रानाक लागिल्ल्या उजो फाटल्यान रियल इस्टेट लॉबी आशिल्ल्याचो आरोप पुरायपणान फटीचो आशिल्ल्याचो रानमंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत सांगले. रानवटी वाठारांत रियल इस्टेट बाबतीन उजो घातलो आसा जाल्यार पुरावो दियात, आमी ताचेर कारवाय करता अशें आश्वासन रानमंत्री विश्वजीत राणेन दिलां. 480 हेक्टर रानाक उजो लागिल्ल्याची माहिती मंत्री विश्वजितान विधानसभेत दिली. तशेंच उजो लागून रानाचे जे लुकसाण जाला ते भरून काडपा खातीर गरजेची उपाय येवजण करतलो अशें ताचें म्हणणें. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. What is the pre-fire alerts based on danger rating system developed by FSI, Forest Survey of India, Dehradun, been ordered by the state government as was promised by the Honorable Chief Minister in the floor of the House? This is the first question. Because sir, आमकां गोंय राज्यान आमी लास्ट इयर पळयले मुख्यमंत्री सक्रिय आशिल्ले हे सगळे गोष्टी करपाक. त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पासून सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो in order to ensure that we are able to bring these fires under control. Trackers are there, trackers are put in the field, trackers are also seeing and ensuring that all these sensitive areas which already FSI has marked and categorized us. Forget about what FSI has categorized us. With last year's experience, we have also written to the National the Disaster Management Agency to include us in those 150 150 particular areas which they have they are trying to shortlist. My letter is there. I'll give it to you, where money has been allotted for further infrastructure to be improved and also to see that how we can strengthen the mechanism in monitoring. This is a myth that is being created by the honorable member.
Many of these people say that in the wildlife sanctuary there is a real estate lobby. How can anybody enter? Your Honorable Speaker, sir, you're coming and representing a wildlife sanctuary area constituency which is covered and a lot of area is covered under wildlife sanctuary. Who goes into where is the question of real estate lobby? Where is the question of vested interest? Give me evidence when you write such a letter which wildlife sanctuary has been sold or any deal has been done with any kind of a real estate lobby. Are you reviewing the existing action plan? This is my first supplementary. Speaker, sir, honorable member, be forest minister ashille, ani teni specific che vicharle tu and whatever you have asked me, whatever information that we have given it very openly, and our department does not believe in even keeping one particular document that is there out of the bounds of as far as the honorable members are concerned. As far as the action plan is concerned, the way and approach with respect to the rise that took place last year, in this surge, we are in the process of devising our own plan of action, exactly how we have to go about. What is the technology and what is the type of manpower that would be required. We have got trackers which we use for a particular specific period. We have to do it. If you are saying that we have to revise, I give you lack of coordination between your departments. If it is lack of coordination, means ultimately it is the forest department that has to take help and we have to answer it jointly. Ultimately we are a government. But exactly fire kitlo laglo? 418 hectares? 69.7 hectares. ते खंयतरी चुकोन चुकोन जर कितें जालें स्पीकर सर, ultimately forest department has to give a correct answer. पण figure कितें कितलो उजो लागलो? हांव तुका दिता वाचपाक तरी दी. Actually कितें आहा की हे सगळे जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे आसूं, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान तुका प्रायवेट फॉरेस्ट एंड कम्युनिदाद रिलेटेडूच दिल्ले आसा. आनी एज फार एज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज कन्सर्न, ते कम्युनिदाद एंड फॉरेस्टाचो फिगर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दिला. तो फिगर हा 69 अप्रॉक्सिमेट 69 हेक्टेर्स. आमचो जो हा जो एक्झॅक्टली फायर इन्सिडेंट इन स्टेट ऑफ 480 hectare area has been burnt, out of which 365 hectares falling majorly moist, deciduous and semi-green forest type. So 418 हेक्टर लासून गेले. लासून गेले बघा. असले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांतल्यो बऱ्योचश्यो अंगणवाडी धोकादायक स्थितीत आसा. तशेंच बऱ्याचशा अंगणवाडींत मुळाव्यो साधन सुविधा लेगीत सारक्यो ना. पर्ये मतदारसंघात जाल्यार साधारण 30 अंगणवाड्यो सारक्यो वायट परिस्थितीत आसात. तांकां अर्जंट रिपेरिंगेची गरज आसा अशें आमदार देवया राणे हाणें सभाघराच्या नजरेक हाडून दिलें. मंत्री विश्वजीत राणे तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या अंगणवाड्यांची प्रत्यक्ष पळोवणी करची अशी मागणी देवया राणेन केला. रुमान जाता ताजे भायर अशे इतले अंगणवाडीज आसा की भुरग्यांक टेम्पररी म्हणून रेंटेड प्रिमायसिसान घाल्या, विच इज जस्ट वन रूम अंगणवाडी. थंय तांकां आनी सिमिलर सिच्युएशन, थंयच भुरग्यांक शिकयतात, थंयच भुरग्यांक थंयच रांदतात, थंयच फूड ग्रेन स्टोर करतात. एंड all these anganwadis are in such situation. Ani tasheच I won't take the names, but I have a list of like 30 anganwadis only which are in such bad state only in Parye constituency, which I request the honorable minister to seriously look into it, and the honorable chief minister to please look into it and provide funds to the department for the renovation of these anganwadis. कित्याक जी भुरगीं आसा, कितें आमी म्हणटात हे आंगणवाडीज दे आर द फाउंडेशन फॉर आवर स्टुडंट्स फ्युचर, बट हे फाउंडेशनच तर अशें इतलें वीक आसलें. वॉट डू यू एक्सपेक्ट, हाव डू यू एक्सपेक्ट द किड्स टू स्टडी एंड गो फर्दर? हांव आमची ती ग्रामीण भागाची आमी लोक आसा ते गरीब लोक, देर आर नो फॅन्सी स्कूल्स देर और प्रायमरी केअर हेल्थ सेंटर, आय मीन केअर crashes there for students to go to. It is not that the शहरान अशे crash आसा खंय आपल्या भुरग्यांक गेली थंय शिकयले. हे they depend on these anganwadis. So अशी तर स्थिती आसा. I would request honorable chief minister to please come and have a look at these anganwadis, because they are in such bad, dilapidated, pathetic state. कित्याक थंय तांकां
how can you expect them to study? Because म्हाका इतलो भंय दिसता कित्याक I immediately wrote to the department and asked की बाबा ह्या अंगणवाडीन खंय गॅस सिलिंडर आसा थंयच रांदतात थंयच शिकयता, who takes responsibility? फाल्यां तर कितें untoward incident जालो आनी फाल्यां the gas cylinder goes up, it is going to along with the students, God forbid, and the teachers and everybody, the entire surrounding area is going to get destroyed. आणि हे एकच जाग्यार न्ही, हे प्रत्येक अंगणवाडीन हीच सिच्युएशन, कित्याक तांकां रेंटेड प्रेमायसिसान घाला नाजाल्यार they have been shifted to primary schools in one rooms आणि same situation कित्याक ते rooms, the roofs of those schools are they had those Mangalore tiles which have all flown off with the rains and they have not been replaced. And I request that those be replaced by galvanized sheets. Because of that, there is leaking from the ceiling, leaking from the walls of the anganwadis. So, हे जे situation आसा ते प्रत्येक अंगणवाडीन आसा. गोंय सरकारान राज्यांत अस्तित्वात आशिल्ल्या अनधिकृत घरांक नियमीत करपा खातीर लोकांनी नवे अर्ज दाखल करपाक आनीक 90 दिसांची वाड दिवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. ही मुजत वाडोवपाची निमणी खेप आसतली. कोणूय जर अर्ज करपाचो उरला आसत जाल्यार तांणी 90 दिसां भितून अर्ज करचो अशें तांणी स्पश्ट केलां. So we have opened another window for another 90 days. In fact, now 3 extensions have already been given. Now this is the 4th extension basically, and this will be the last extension. So people basically should take advantage of this as far as that unauthorized construction of regularization of unauthorized construction is concerned. So now we have opened a window for another 90 days, and this will be basically the final. There will be no more further extension. So within this 90 days, whoever has missed out basically should file their listing with the deputy collectors. But there must be so many people who must be not even aware that government has come up with this basically amendment as far as to regularize the unauthorized construction. 19 days yesterday only we have cleared, CMS cleared the file, so it will start immediately. So now 90 days basically will be informed. पणजेंतल्या आर्ट कॉलेजीची जाल्ली दुर्दशा ह्या गोमंतक टीव्हीच्या वृत्ताची विधानसभेत दखल घेतली. आमदार कार्लोस फेरेरान आर्ट कॉलेजीच्या गलगलाक आयिल्ल्या बिल्डिंगेचेर सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी केली. मुखेलमंत्र्यान हाचेर लक्ष घालपाचें उतर दिलां. 8 जुलयाक गोमंतक टीव्हीन पणजेच्या गोय कला महाविद्यालयाच्या बिल्डिंगेचे दुर्दशेचेर खासा रिपोर्ट केल्लो. बिल्डिंगेचे सिलींग पट्टा, टॉयलेटी सारक्यो नात, हेर साधन सुविधा सामक्यो बाबत आसात. ह्यो सगल्यो गजाली ह्या वृत्तांत मांडिल्ल्यो. हे सगळे परिस्थितीक लागून भुरग्यांक थंय शिकपाक खूब कुस्तार जाता. बिरेस्तारा हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेरान 0 आवरांत आर्ट कॉलेजीच्या दुर्दशेचो विशय सभाघरांत मांडलो. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालपाचें उतर दिलां. Fear and anxiety in the minds of the people of Goa due to non-maintenance and neglect of the Goa College of Art, resulting in pieces of ceiling falling, rainwater leaking through the ceiling, thus making it difficult for regular and proper classes to be held, endangering students and making the building unfit and unsafe for the teaching staff and students. The steps the government intends to take short-term and long-term to remedy the situation. This is Art College, which is... Yeah. This is Art College, which is... शिक्षण करपा म्हणलें बरें कॉलेज आसपा जाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसपा जाय आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर पडटा जाल्यार कसलें शिक्षण आसतलें. सो आनी भुरगें आर्ट कॉलेज म्हणलें ते पावस पडटा ते तेजें आर्ट करपाचें न्ही, ते शिकपाक गेलां आनी सरकाराचें मेंटेनन्स ऑफ द बिल्डींग हेज बीन 0 इज वेरी क्लियर. सो आतां कुडके पडपा लागले फ्रॉम द प्लास्टर फ्रॉम द सिलींग, मागीर पावसूय व्हांवता थिंगा. सो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. क्लासरूम शिफ्ट केले, कित्याक पावस पडटा, सगळे मटेरियल कितको शिकतले, खंय बसतले, टिचर खंयसान शिकयतले. सो दॅट इज वाय एक्चुअली आय आस्क्ड फॉर अ कॉलिंग अटेंशन. इट वॉज मूव्ड एज अ 0 hour, बट चीफ मिनिस्टर एंड PWD मिनिस्टर रोखडेच सांगलां एंड वी आर वर्किंग ऑन दॅट म्हण.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2021च्या प्रादेशिक आराखड्यात अजूनही खूप त्रुटी असतात. 2011 उपरांत 2021चो प्रादेशिक आराखडो तयार केलो खरो, मात तो अजूनही आडकून उरला. टीसीबी मंत्री हे काम केन्ना पुराय करतलो असो प्रश्न करीत मायकलान विश्वजीत राणेक आपल्या उलोवपाच्या खाशेल्या शैलीन उलोवन चिमटे काढले. मायकलान ओडीपीत घोळ केला अशें विश्वजितान जायते वेळार आरोप केला. मात विश्वजीत ओडीपी करपाक कसो चुकता, खंय चुकता ताचो पाडो आयज मायकलान सभाघरांत वाचून दाखयलो. But there are a lot of grey area in the regional plan. Honorable Ministeran खूप फाटी उल्लेख केल्लो हा की I will do village wise plan म्हणून. आणि आयज Honorable Ministeran सांगपाची गरज आहे ह्या सभागृहाक की village wise plan म्हणजे कितें पळय तें, whether this regional plan will continue till you make the village wise plan. Village wise plan केन्ना स्टार्ट जातलो, or whether it is going to be taluka wise, village wise, constituency wise, कितें लोक खूप जाण इसारपाक लागलेले आहा आणि थोडे जाण NGO बेश्टे कोर्टानूय गेल्ले आहा की बाबा हे कितें म्हणून सांगला आणि डिसिजन जाला काय, केन्ना स्टार्ट जातले, कितें वेदर रॉंगली हें जाल्लें आहा प्लॅनाचेर. कोणाची एरिया आदी सेटलमेंट आसली ती ऑर्चर्ड जाल्या, कोणाची एरिया रॉंगली डेजिग्नेट जाल्ल्या, ह्यो करेक्शन जातल्यो आनी केन्ना जातल्यो आनी कितलो टायम लागतलो ताका. म्हाका दिसता ह्या हेचेर इशुआचेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आयज सभागृहाक आमचे सगळे मेंबरांक सांगपाची गरज आहा की रिजनल प्लॅन 2021 इज इन फोर्स ऑर नो. वेदर इट इज इन फोर्स, देन what is the thing what you are planning to do in the future, because तेका जाली 2011 हो प्लॅन जाल्लो स्पीकर सर 2011. 2021 जो प्लॅन आमी म्हणटा हो 2011 जाल्लो आनी हो स्टार्ट जाल्लो 2011सून. पूण आतां 10, 11, 12 वर्सां जायत येयली. आतां न्यू रिजनल प्लॅन येवपाक जाय, ऑर विलेज वायज प्लॅन जो कितें मिनिस्टराचे हितून आहा, means what ideas he has got and the panel what he has got with him, he will I think be in a better position to tell us and explain to us what he wants to do. तुया आरोबा पोरण्या पुलाच्या जाग्यार नवो पूल बांदपाची मागणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान केल्ली. पूण भूंय संपादनाच्या कोफुसांवाक लागून भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान तांची मागणी भायर आयली आनी पयलींचो पूल वाहनां खातीर सुरक्षीत आनी घटमूट आसा अशें सांगलें. ह्यो जो ब्रिज आहा आरोबा ब्रिज, आरोबा कनेक्टिंग टू तुया विलेज दारगयच्यान, तो गेली आतां 42 इयर्स जाली. म्हणजे 14 नोव्हेंबर 1981 तो कन्स्ट्रक्ट केल्लो, म्हणजे 42 इयर्स जाले कंप्लीट. आनी तेचेर जेन्ना 4 व्हिलर सुद्दां धाकटी व्हेकल वयतात जाल्यार तो ब्रिज हालता. इश्यू इतलोच आहा की तो रोड जो आहा जो नॅशनल हायवे कनेक्ट जाता, आयज आमचे कडेन मोपा एअरपोर्ट येयलेलो आहा आनी आतां इंटरनॅशनल फ्लायटी स्टार्ट जातले आनी त्याच रोडांतल्यान आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगळे व्हेकल्स मूव जातात. टुरिस्ट जे येतात ते व्हेकल थंयच्यान मूव जातात. परत आमचे कडेन थंयसर IDC आहा, IDCक तोच रोड यूज करतात आनी IDCक व्हडले हेवी व्हेकल्स वयतात आनी त्याच ब्रिजा वयल्यान वयतात. आनी प्रॉब्लम असो आहा की जर अशेंच जर उरले जाल्यार ताका लागून तो कितें जावंक शकता इन फ्युचर. लँड एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा हो स्टँडस्टील जाल्लो आनी आतां आमी लँड एक्विजिशन करता इज ओन्ली ऑन कन्सेंट टर्म. आनी जो ऑनरेबल MLA सांगता की सायडीच्यान दुसरो जागो आसा आनी रिवराचें एक्विजिशन नाका म्हाकाय खबर आसा, पूण अल्टिमेटली दुसरे सायडीन ड्रॉप करपाक एक्विजिशन करूंक पडटलें आनी तें एक्विजिशन आतां जायना. सो तेणें जर NOC हाडून दिली जाल्यार आमी चालू करूं शकता. NOCचो इश्यू जातलो कित्याक आमी हे ब्रिजाचेर उलया स्पीकर सर. हो ब्रिज स्ट्रेफ आहा आनी तेका जे एम्बॅकमेंट जे मांद्रे सायडीन सेटल जाला ड्युरींग मन्सून ते आमी पावस जावन रिपेर करता. सद्याक ब्रिज इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सेफ. तुका आतां वायड करपाक जाय जाल्यार आरोबा सायडीन ते वायड करूंक शकना, तुकाय खबर आहा कित्याक लागून ते. सो तेजेर आमी पळया स्पीकर. पूण तो सेफ आहा म्हणटा तूं, पूण आतां जेन्ना IDC सेकंड फेज स्टार्ट जातली, आतां सेंटूर फार्मास्युटिकल कंपनी ती स्टार्ट जाता, तेंचे कंटेनर्स वयतले ते ब्रिजार म्हाका दिसना कंटेनर्सांनी मूव जावंक शकता अशें. तुवें कितलो ब्रॉड आहा तोय सांगला. सो म्हाका दिसना कंटेनर्स बी आनी तोच रोड आहा आनीक रोड ना तेंकां. सो फुडें कितें प्रोविजन म्हणजे जाता तितले बेगीन, कित्याक तूं म्हणटा NOC काय जावंक शकना इतल्या लोकांची. जाता जाल्यार आमी ट्राय करुया, पूण थोड्यांची मेळूंक शकता, थोडे कोण आसात खंय ना देवाक खबर. सो इतल्या लोकांचे NOC करप शक्य जावचें ना. आनी आमी जर NOC ना म्हणून जर तशेंच रावात
आनी आमी जर ब्रिजूच करना आनी इन फ्युचर कितें जालें जाल्यार आमकां जबाबदार ठरयतले. सो ताका लागून कितें तरी सोल्युशन काड तेचेर. स्पीकर सर, हो ब्रिज आसा ताका स्ट्रेंथन करपाचें आमी काम करया. एक्विजिशन करून ब्रिज बांदपाचें हांव लक्ष घालता, पूण हांव आतां एश्युरन्स दिवंक शकना आनी तें कामूय जावंक शकना. इफ ऑनरेबल एमएलए जर एनओसी हाडून दिता जाल्यार आमी करूंक शकता. थँक्यू सो मच. आमदार वेंजी वेगसांत बाणावलेत कदंबा बशींची सोय करपाची मागणी विधानसभेत केली. बशींची सोय कमी आशिल्ल्यान लोकांक तशेंच विद्यार्थ्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. माझी बस सेवा अंतर्गत जाता तितल्या भागांनी बसी सुरू करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. And people of Benaulim constituency, due to unavailability of Kadamba buses from Mobor to Margaon, due to which inconvenience is caused, and also new routes are gaining demand from the students going to Rosary College and Mount Mary's Higher Secondary College Shishini, for which one Kadamba bus leaving from Mobor via Varka going to Navelim, another from Mobor via Varka going to Shishinim, and one Kadamba from Kolwa via Benaulim going to Navelim College and then going to Shishini College are the new requirements and need of the hour, including new routes like Mobor via Kavalasim Bridge to Asolna and to Betul could be explored. Measures the government intends to take in these matters. Private buses are flying. सारक्यो बस ना म्हणना. स्पीकर सर, तेणे तरी हांगा मोबोर ते रुटाचे तो उलयता, बाणाली कॉन्स्टिट्युन्सीचे उलयता. म्हाका दिसता हे ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लेम बस्यो कमी आसले कारणान सगळे कडेन लोक फेस करता आनी हे रुटाक खऱ्यांनी आनी बसीस घालपा जाय. आत्ताच हाल्ली आमी माझी बस स्कीम इंट्रोड्यूस केला, वेर वी आर ट्रायंग टू हायर मोर प्रायवेट बसीस. हेच कारणां लागून बसीची सगळे कडेन शॉर्टेज आसा. कदंबाई आमकां इलेक्ट्रिकल म्हणजे बसीस आनी मायज येवपाच्यो आसा. ज्युडिशियस डिस्ट्रिब्युशन खूंय खरें गरज आसा थिंगा आमी बस्यो ह्यो दिवपाक आमची प्रयत्न चालू आसा. तुयें हॉस्पिटलाचे कर्मचारी भलती कडेन काम करतात आनी पगार मात्र तुयें हॉस्पिटलांत काम केल्ल्याचो घेतात. हाका लागून तुयें हॉस्पिटलांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सभाघराच्या नजरेक हाडून दिला. तशेंच डिलिव्हरी रूम यंत्रणा, ECG आनी हेर अत्यावश्यक सुविधांचो हांगासर उणाव आसा अशेंय ताणें म्हटलां. हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी जीत आरोलकरान केल्या. एक्झिस्टींग तुवें CHC स्पीकर सर, थंय ऑपरेशन थिएटर आहा डिलिव्हरी फॉर चिल्ड्रन्स, भुरग्यां खातीर डिलिव्हरी करपा खातीर. पूण म्हाका दिसता ते ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनींग आहा आनी ऑपरेट जायना. ताका लागून थंयसर लक्ष घालचें आनी ते सारकें फंक्शनींग करचें. दुसरें म्हटल्यार एम्बुलन्स, CHC तुवें एम्बुलन्स ना आनी बऱ्याचशा टायमाचेर आमचे जे पेशंट्स आसतात तांकां 108 रावचें पडटा आनी 108 तांकां पेशंटांक आमकां आजुलो नाल्यार GMCन शिफ्ट करचें पडटा आनी 108 येयसर थंय वाट पळोवचें. सो आमकां थंयसर CHC तुवें हांगासर आमकां एक एम्बुलन्स प्रोवायड करून दिवची. तशेंच आमकां थंयसर एक्सरे ऑपरेटर, एक्सरे मिशीन आहा, सोनोग्राफी मिशीन आहा, पूण आमकां थंय ऑपरेटर दोनूय एका ऑपरेटर ना. सो ते ऑपरेटर बेगिनात बेगीन प्रोवायड करून आमकां दिवचे. तशेंच ECG टेक्निशियन स्पीकर सर, आमकां CHC तुवें 2 जाण ECG टेक्निशियन्स आसात आनी दोगांतल्यान एक लिवेर गेल्या, मॅटर्नरी लिवेचेर गेल्या आनी जो एक आहा स्टाफ ताका 3 दीस CHC तुवें आनी 3 दीस कासारवंडा अशें घालचें पडटा. सो थंय रिप्लेसमेंटाक बेगिनात बेगीन एक आमकां ECG टेक्निशियन दिवचो. नीड ऑटो एनालायझर मिशीन फॉर फास्टर ब्लड टेस्ट बेगिनात प्रोवायड करून दिवचे, कित्याक थंयसर CHC तुवें ना. हे स्पीकर सर, थोडे एम्प्लॉईज जे तेंची ट्रान्सफर पोस्टिंग जी आहा ती CHC तुवें ना, पूण काम करतात दुसऱ्या भलत्याच CHC आनी सॅलरी विड्रॉ करतात CHC तुवें. सो जे थंय इतलो तेंप थंयसर कामाक आहा तांकां ट्रान्सफर थंय दिवची आनी हांगासर सेपरेट एक स्टाफ हांगासर पर्मनंट दवरचो, कित्याक हांगासर जे हाडल्यात स्टाफ ते दुसऱ्या CHC सेंटराचेर काम करतात. तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ RMD स्पीकर सर, आमचो मांद्रे मतदारसंघ कोस्टल बेल्टार आसल्या कारणान आमचे जे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरीज आहात ताका 3 विलेजीस मेजर व्हडले विलेजीस आहात, मोर्जी, मांद्रे आनी आरांबोल. आनी हांगासर
आमचे स्थानिक आहात स्थानिकाकूय प्रॉब्लेम जाता कित्याक थंयसर प्रॉपर फॅसिलिटीज ना अपग्रेड करपाची गरज आहा इक्विपमेंट सारके ना स्टाफ सारको म्हणजे डॉक्टर्स जावं नर्सीस सारके टायम टू टायम मेळना तेका लागून मागता आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की थंय लक्ष दिवचें आनी जे आमचे RMD आहात ते अपग्रेड करचे आनी थंयसर डॉक्टर्स प्रोवायड करचे स्पेशली डॉक्टर्स आमकां कंटिन्युअसली ह्या 3 गांवांत तरी कंपल्सरी जाय. गिरी सुकूर महामार्गा कुशीक चालू आशिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम बार्देसचो मामलेदार आनी तलाठ्यान बंद उडयले. बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मुखार केस चालू आसतना कॉम्युनिदादच्या सुवातेर हे बेकायदेशीर बांदकाम केल्ले. परवानो नाशिल्ल्यान बांदकाम केल्ले देखून मामलेदारान ते बांदकाम बंद करपाक लायले. रासायनिक पद्दतीचो उपयोग करून फळां पिकोवप्यांचेर FDAन खर कारवाय करपाक जाय. हाचे खातीर रेड मारून अशे करप्यांक फायन घालप गरजेचें अशें मायकलान म्हटिल्लें आसा. म्हापसा पणजे मडगांव यार्डांनी अशी केळी तशेंच हेर फळां पिकयतना विक्रेत्यांक धरिल्ले आसा. ही फळां खाल्ली जाल्यार कॅन्सरा सारके दुयेंस जावपाचो शक्यताय आसा. ताका लागून FDAन ह्या विशीं खर कारवाय करपाक जाय अशी मागणी मायकल लोबोन केल्या. फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनाचेर स्पीकर सर उलयतना खुबशे गजाली खूब जाणांनी उलयला हांव रिपीट करूंक सोदिना पूण ह्या डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता एडल्टरेशन ऑफ जे स्पेशली बनानाज जाता ही 100% जाता. तुमी म्हापसाच्या यार्डान वचोन पळया थिंगा व्हडल्यो ते ड्रम्स दवरलेले आहा म्हापसा पासून यार्डान तशें आहा व्हडले ड्रम्स दवरल्या थिंगा कसले कलरफूल लिक्वीड आसता भितर तितून बनाना घातलेली आसता ते घालून काडटा फास्ट जर तुका पिकलेली जाल्यार तितून घालप ती आनी म्हाका दिसता दीस इज गोइंग टू बी व्हेरी व्हेरी हार्मफूल फॉर अस. जे कॅन्सर आयज वाडत गेल्ले आहा स्पीकर सर कॅन्सर आमच्या हार्ट अटॅक्स हॅव गॉन डावन कॅन्सर हॅज गॉन अप हे वेरियस रिजन्स आर देर पेस्टिसायड्स हे सगळे जे हे घालता आमी एडल्टरेटेड फूड आमी जे खाता हेजेर म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान नदर दवरपाची गरज आहा तेजे डिपार्टमेंटाक सांगपाची गरज आहा. कंटिन्युअस चॅक्स रेड्स एंड फायन्स आर व्हेरी मच रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चॅक ऑन ऑल दीस थिंग्स वीच आर हॅपनिंग इन ऑल द यार्ड्स ऑफ गोवा वेदर इट इज पेंजीम वेदर इट इज मारगांव वेदर इट इज पोंडा एवरीवेर ऑल द फ्रुट्स आर बींग आर्टिफिशियली रायपंड म्हणजे रायप करता तेका ते जावपाक जाय आनी 8 दिसांनी ते आयजूच सांज मेरेन रायप जाले. हे म्हाका दिसता मिनिस्टरान बंद करपाची गरज आहा. जे इतले गाडे चलता इलिगली तांकां फूड एंड ड्रग लायसन ना कार्ट्स चलता ते कितें तेल घालता भितर तेच हितून भजी फ्राय करीत आहा तेच हितून सामोसा फ्राय करीत आहा तेच तेलान 8 दीस जाले 15 दीस जाले 20 दीस जाले लोक थोडे जाण भूक लागता वयता आनी खाता. School students, when they are coming back in the evening from tuition or from the school, they want to eat something, but ते कोण चेक करता? हे काम फूड एंड ड्रग्साचे स्पीकर सर आनी ऑनरेबल मिनिस्टर कडेन टीम बरी आहा पूण तांकां मातशी कोड ते दिवपाची गरज आहा तांकां धांवडपाची गरज आहा तांकां फिल्डार धांवडपाची गरज आहा आनी ऑनरेबल मिनिस्टर 100% हे काम करतलो. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.